प्रदेश काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट अमित पाटकर याने एक प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ली आहा की देर इज द ब्लॅक कॉफी इव्हेंट जो वागातोरा शेड्यूल आसलो एका रेस्टॉरंटान which has got a nightclub also. वो इव्हेंट some 3000 tickets were sold अशें म्हणून ताणें एलेज केलें आनी इट इज अ स्कॅम म्हणून. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की गोवा गव्हर्मेंट वेदर इट इज गोवा पुलीस और डेप्युटी कलेक्टर has not issued any permission. Last night when this came to my notice, I telephonically phoned officers and found out, along with Delilah Lobo also. She called to find out what is going on. So it came to our notice that there was no permission given. This was advertised. The event was advertised, but it being a Good Friday, some NOC was given by the owner of the land, which was revoked because of Good Friday, and that event had no permission from Goa Police, that is Anjuna Police Station, or no NOC from Deputy Collector to hold that event. Means outdoor event which would accommodate 1500 people. It was told that 1500 tickets were sold. So there was no this over there. म्हणजे इव्हेंट जावंकूच शकना कित्याक परमिशनूच दिवंक ना डेप्युटी कलेक्टरान आनी अंजुना पुलीस स्टेशनानूय परमिशन दिवंक ना. आनी जो परमिशन पयलीं जे ओनर ऑफ लँडान दिल्लें ते ओनर ऑफ लँडान परमिशन रिवोक केलें. आतां कित्याक रिवोक केलें तेजे नदरेक येयलें की तेंच्या नदरेक येयलें की गूड फ्रायडे. सो गूड फ्रायडेच्या दिसा तो इव्हेंट जावचो न्हू म्हणून तेंच्यांनी रिवोक केलें परमिशन. So no permission was granted by Anjuna Police Station or by the Deputy Collector. So the so-called allegation put by Amit Patkar is baseless. The owner of the restaurant has said that in my restaurant that so and so DJ will play and he has sold tickets. That is his job to refund the money. सो हितून स्कॅम गव्हर्मेंट खंय येयलो. गव्हर्मेंटाक कसली फी फारीक करूंक ना, गव्हर्मेंटाक कांय GST फारीक करूंक ना, गव्हर्मेंटाक कांय परमिशन दिवंक ना. सो हें इलेक्शन लागीं पावलां पोंडाचें म्हणून हें एलिगेशन भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाचेर घालप, मुख्यमंत्र्याचेर घालप, स्थानीक आमदाराक भितर गुटलोवन घेवप, तितून पुलिसांक गुटलोवन घेवप आनी डेप्युटी कलेक्टराक ही इज ट्रायंग टू डिफेम द गव्हर्मेंट where there was no permission given. So the whole thing was based on the owner's permission, owner of the land, where the music was supposed to be played from 7 to 10. जे ओनरान परमिशन दिल्ले ते ओनरांनी जॉयंट ओनरांनी ते परमिशन विथड्रॉ केलें अहें म्हाका पळोवन येयलें. जेन्ना आमी टेलिफोनिकली फोन केले एका डेप्युटी कलेक्टराक तेणी आमकां सांगलें जे परमिशन ओनरांनी दिल्लें ते ओनरांनी परमिशन विथड्रॉ केलें आनी जेन्ना विथड्रॉ केलें आपूण दिवंक शकना अशें म्हणून आमकां तेणी सांगलें. जेन्ना आमकां कळलें की ब्लॅक कॉफीचो प्रोग्राम वागातोर आसा आनी वागातोरा प्रोग्राम आसा पळय तो गूड फ्रायडेच्या दिसा आसा त्या खातीर आमी फोन केलो आनी कांय ना की परमिशन दिला वा दिवंक ना. सो परमिशन दिवंकूच ना. सो हितून जो एलिगेशन घालता की इट इज अ स्कॅम म्हणून इज टोटल बेजलस एलिगेशन. जो ब्लॅक कॉफी शो जावपाक आसलो तो कोणे तरी कंपनीन टिकेटी इकल्या त्यो. सो इट इज अ रेप्युटेड कंपनी. इट इज जस्ट नॉट अ स्मॉल कंपनी. आयदर इट विल बी बुक माय शो और एनी अदर कंपनी हू हेज थ्रू their portal it is being sold. So they are responsible for this money. आता एक व्हडलो शो जाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थिंगाय बुक माय शो विकता. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट मनी. इफ द शो इज नॉट हॅपनिंग दे विल रिफंड मनी. So whether I'm not saying Book My Show, any other company who is booking this event and people are paying money in good faith to that company to book that ticket, so it is practically the money which is being paid will be refunded back to the person who has
bought the ticket, 1 ticket, 2 tickets, plus they will get some incentive from the same restaurant if it is being played again. तर त्या रेस्टॉरंटान आनीक एक बरो डीजे येता वो आनीक बरो बँड येता आनी बरो शो जाता जाल्यार तांकां ते रिफंड करूंक शकता अशें. आय एम ऑल्सो अ बिजनसमॅन, सो वी वूड ऑल्सो डू द सेम थिंग. जर बुक माय शो और एनी अदर कंपनी हॅज डन द बुकींग, दे पीपल वील गेट देअर रिफंड बॅक. सो हितून जो स्कॅम म्हणटा पळय ते इज बेजलेस एलिगेशन. हितून स्कॅम खंयसरूच ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.